कारापूर प्रकरणाचेर टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रतिक्रिया दिल्या। या प्रकरणातल्या ताज्या घडणुकांची तांकां खबर ना अशें सांगून तांणी हांव टीव्ही पळयना अशें स्पश्ट केलें। पूण कायद्याचे चौकटीत आनी नेमां प्रमाण कारवाय करतले अशें मंत्री राणे हांणी सांगलां। मजगतीं कांय ह्या विशीं मंत्र्यांक खबर ना जाल्यार ताणें राजीनामा दिवचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मागला। पॉलिटिकल मोटिवेट कांयच गावचे ना हांव आमी सेवअप करपाक वयता पण ते लोक हे करता की ब्लेम करता की तुम्ही सगळी ऑर्डर दिला तुम्ही एनओसी दिले तर कितें पॉलिटिकल मोटिवेटेड दिसता तुमकां? सो ते इतले जंतर मंतराचे अरे साहेबा फुडें येवन दी तुम्ही साहेबा फुडें फाटी असं दवरता पण तुमकां दिसता पॉलिटिकल मोटिवेटेड आहे करून सर? इलेक्शन पावले लागीं झाडाकट केलं त्यांचे एक्शन बीन कितें जातली सत्तरी व्हॉट्सॲप कर रे तूं म्हाका मेळत आसता रे व्हॉट्सॲप कर मंतर दिल्ली गेल्लो आसा हे आयज आमी टीसीपी मिनिस्टराक विचारलें की ताका कितें इशू हेचो पूण ताणें जबाब दिलो की ताका खबर ना। जर टीसीपी मिनिस्टराक तेगेल्या डिसिजनाचे अगेन्स्ट गेले 100 दीस लोक प्रोटेस्ट करता गोंयांक, तेजे नंतर ते दिल्ली जंतर मंतर वयतात, थोडे लोक गोंयांक रावन हांगा प्रोटेस्ट करतात आनी हें जर आमच्या मिनिस्टर विश्वजीत राणेक खबर ना म्हणटा जाल्यार ताका गोंयांक मिनिस्टर म्हणून रावपाचो कसलोच अधिकार ना। तेणें आपल्या पदाचो ताबडतोब राजिनामो तेणें घरा बसचें। हातूंतल्यान गोंयचे जे प्रश्न आसात ते 50% प्रश्न सुटावे जातले जर विश्वजीत राणे कॅबिनेटल्यान भायर केले जाल्यार।